जबाबदारी असता की आता आम्ही मुद्दामून हांगासर स्टार्ट केला कित्याक केला की हे फीश मार्केट हांगासरल्यान जी कॅरी बॅग्स वयता तीच खंय तरी ड्रेनेज ब्लॉक करतात, खंय तरी जनावरां खातात आनी ताका लागून आमी ही रिसायकल बॅग्स वेजिटेबल्स मार्केटांत आनी फीश मार्केटांत डिस्ट्रिब्यूट करूंक येयला. हो प्रोसेस असोच कंटिन्यू उरतलो. हांवें हे कोण डिस्ट्रिब्यूट करता बॅग्स तांकांय आमी कॉन्टॅक्ट केलेले आसा आनी म्हाका दिसता वास्को भरान 3 म्हयन्या भितर असली बॅग्सां सगळ्याक अवेलेबल जातली आनी सवाय कमी रेटीन जातली अशी आमी वास्को खातीर एक इनिशिएटीव घेतला. आनी हांव मागतां वास्कोकारां कडेन की जी बॅग्स अवेलेबल आसा ती असली बॅग्स आनी जाता जाल्यार घरा कडल्यान घेवन येवन बॅग्स यूज करची आनी आमचे वास्को एक बरें एनवायरमेंट फ्री म्हटल्यार डिस्ट्रक्शन फ्री अशें करून बरें वातावरण जाय सारकें आमचे कडल्यान आमी बारीक बारीक एफर्ट्स घातल्यार खंय तरी आमी थंय करूंक शकतात. देव बरें करूं. अशें आसा जे म्युनिसिपाल्टीचे रेजुलेशन करून काम इम्प्लिमेंट करपाचें आसता पळय तें प्रत्येक इंडिविज्युअलाचेरूय आसता. सेग्रिगेशन प्रॉपर करून दिवपाक हें घरांतल्यांचें काम आसता की प्रत्येक ओनर फ्लॅट ओनर घर ओनर बंगलो ओनर तेंचें आसता. आनी म्हाका दिसता जे आमचे सुपरवायझर आसा म्युनिसिपाल्टीन आनी जे कावन्सिलर चडशे हांव म्हणटा 90% कावन्सिलर हे इनिशिएट करून प्रत्येक वॉर्डान सेग्रिगेट करून हो वयतात. हांव म्हणटा की फूल आमचें वास्को हें ना पूण खंय तरी 20% उरलां तें आमी खंय तरी कमी करपाक जाय आनी 0%चेर हाडपाक जाय. गोंयांत एनवायरमेंट डे आमी सेलेब्रेट करतात आनी सगळे लोकांक जशें नंदान सांगलां नियाजीन सांगलां ते भाशेन आमी इशू वांटपा येयले सगळे. तशेंच आयज एनवायरमेंट डे म्हणल्यार वास्कोन तुमी पयला आसतलें कितली बुरशेंपण जालें. कचरोच न्हू ही मायनींग हाडून बथ नंबर 11 ती सारको घट्टी कार्गो हाडून बथ नंबर 11 आख्खे वास्कोकारांक सारके बुरशे ते जेवणांनी वयतात. तशेंच कोडसो आतां कितलीं वर्सां जालीं आमी कोडशा लागून बोब मारताय. कितली आमची पब्लीक हियरींग जाली कांयच कांय आवाज करूं ना कोणूच. जाल्यार आमी मागताय हे सरकारा कडेन जोरी तर तुमी देखून हो एनवायरमेंट डे सेलेब्रेट करताय जाल्यार हेजेर मातशें लक्ष घालाय. हे जो पळय कोडसी येता जावं एमपीटीन आनी तशेंच दोरयेन आमी नुस्तें मारूंक वयताय. आयज दोरयान चोयल्यार कचरो कितलो जाला. पोतयो झाडां सोड्यार हांवें म्हाज्या दोळ्यान चोयलां सोड्यार जे भाशेन कचरो ते डंप कोत्ताय तो कचरो सगलो दोरयान देंवता. हेजेरूय कांय एक्शन ना. त्या कचऱ्याचो मात वास. तशेंच आयज वास्कोन आमी चोयलां आमी हारेवड्यार रावन हे 3 वाड्यांचेर आख्खो कचरो हाडून 3 वाड्यांचेर घालताय. एक पिशा डोंगरेर डंप कोत्ताय, दुसरो तिलक मैदाना कडेन दोनूय सायडीन. एक सायडीन रबील तें ऑफिसां थिंगा आनी दुसरे सायडीन थिंगा. आमचो लोक क्रिस्तांव जेन्ना मिसा वयता सोकाणचो हेजेर कांयच एक्शन जायना. कितली लोकांनी बोब मारक सांगली कितली जाणांनी. वास्कोचो MLA हूंय आहा हो कचरो आमच्या हॉड्ड्यार हाडून गायला आमच्या हारेवाड्या लोकांचेर. जाल्यार आमी मागताय जोरी तर तूं आयचो हो दीस तर सेलेब्रेट करता जाल्यार पयलीं हो कचरो आहा तो जाग्यार घाल नाजाल्यार कित तरी कर तेजें कित्याक वास सोंसूं जायना. आनी कोडशाचेर म्हणटा ते भाशेन कोडसो आयज पासून बंद जायना.